नमस्कार पळोवप्यांनो, दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलान सादर करच्या एक विशेष कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार। हांव विनोद गंगोळे आशेतां। संडे स्पेशल कार्यक्रमांत आज आमी हांगासर पांगडांतल्या लोबो हाऊस म्हणल्या सोबीत सुंदर भूमिवैकुटांत असल्या सुवातेर हांगासर आमी हाजीर आसा। कळ्यांच्या परमळाक कळ्याच्या स्वादाक नांवाडलेलो गांव जावन आसा शंकरपुरा ह्या पांगडा। आनी ह्या पांगडा म्हणल्या सोबीत सुंदर गांवांत हांगासर आमच्या समुदायांत एक परिश्रमाचो आनी तालेंतवंत एक कळो आसा आनी तो कळो जावन आसा मानेस्त जोसेफ लोबो। मानेस्त जोसेफ लोबो ताच्या घरांत आमी हांगासर ताच्या आवरणांत आमी हांगासर उपस्थित आसतना खंयसर पळयल्यार आमकां फुल्ल पाचवे ग्रीनरी, फुलांची झाडां, फळांची झाडां, माडयो आमकां हांगासर दिसून आसात। तर ह्या वर्त्या ग्रीनरीच्या फाटल्यान वर्त्या साधनाच्या फाटल्यान आसल्या मानेस्त जोसेफ लोबो आनी ताच्या कुटुंबाच्या विशीं एक वळख आनी झळक आनी ताचें साधन कशें अंतरराष्ट्रीय मट्टार कशें संवसारांतल्या विविध गांवांनी तें साधन कित्याक तें साधन कित्याक वर्त्या नांवाडतीक जावन आसा म्हणल्या विशयांत आयचो हो अंको तुमकां एक वळख आनी झळक दिता। तर आमी आतां मानेस्त जोसेफ लोबो हांचे संगी एक संवाद चलोवया आनी ताच्या साधनाची एक वळख आमी आतां पळोवया। कळ्यांच्या परमळाक नांवाडलेल्या पांगडा फिरगजेन पाचव्या सृष्टीमध्ये विशेष साधन करून आसा क्रियाळ कृषिक मानेस्त जोसेफ लोबो आनी कुटुंब। कर्नाटकांत हायड्रोफोनीक कळ्याची कृषी केल्लो प्रथम कृषिक आनी तशेंच लाखांचे मोल आसचे मियाझाकी आंबे टेरेसार कृषी करून जैत जोडिल्लो साधक मानेस्त जोसेफ लोबो। आपल्या जाग्यार 200 चडीत फुलां फळाची कृषी, मोवा मुसाचें पोसप, गायराचें पोसप तशेंच सावयव कृषी संगी 2,500 की चडीत इस्कोला आनी संस्थांनी माहेत दिवचो सेवा वावर तो करून आसा। सदांच ह्या ताच्या साधनाक प्रेरण जावन आसची ताची पतीण निमा आनी धूव जेनिशा संगी आपलें कृषी साधन निरंतर जिवाळ दवरनासचो आमचो समाजीचो अलंकार मानेस्त जोसेफ लोबो पांगडा। सर जोसेफ, तुमकां दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या ह्या विशेष कार्यक्रमाक माया मोगाचो येवकार हांव आशेतां। हे दोळच तुमच्या विशयांत एक मोठवी परिचय हांवें दिवन जाल्या आनी आतां कमिंग टू द पॉयंट, आतां आमी विशयाक येवचें जाल्यार आमचे वीक्षक राखून आसात तुमच्या तोंडांतली उतरां आयकोंक। सर, म्हाका कळीत आसल्या प्रकार तुमी पयशिल्ल्या मुंबयांत तुमचो वावर दिवन आसल्यात। मुंबयांत तावन परत पांगडाक हांगासर येवन ह्या सुवातेर इतलें पुरा साधन करीत जाल्यार कांय तरी एक विशेष कारण आसा जे त्या विशयांत एक माहिती दिया सर। खंडीत हांवें म्हजी मोठी झळक दिवची जाल्यार म्हजें मूड बेळ्ळेच्या कट्टिंगेरी म्हजे पप्पा आनी 13 जाणां भुरगीं, तशें तांकां लगभग 28 एकरे सुवात आशिल्ली, पूण ती भुरग्यांच्या तांच्या झंझटा वरवीं ती कोर्टांत आसा अजुनूय। तशें आसता हांव म्हज्या वावरा निमती बंबय पावलो, एका फॅक्टरींत कंपनींत काम करनासलो। ताच्या उपरांत म्हज्या पप्पाची भलायकी बिगडली, त्या खातीर अचानक म्हाका गांवाक येवचें पडलें। बऱ्या हुद्द्यार आसलो, जॉबार आसलो, हुद्दो सोडून पप्पा खातीर गांवांत रावलो। ताच्या उपरांत गांवांतच सेटल जालो, पूण थंयसर सुवातेची समस्या आशिल्ल्यान हांगासर हो जागो हांवें परचेस केल्लो। 15 सेंट्स जागो परचेस करून हांगासर म्हजो उद्योग परतेन हांवें स्थापीत केलो। कंपनींत आशिल्ल्या उद्योगांत हांव मुखार आशिल्लो, पूण म्हाका तें समज जावना, कित्याक म्हळ्यार ल्हानपणांत आमी गाद्यांत
मातये उट्टुकू मातये संगतात आशिल्लें हांगासर ते कंपनीचे उद्योग म्हाका समज जावना तशें आसतना हांगासर हांवें पावोवन एक ल्हान मोगऱ्या कळ्याची कशी कित्याक म्हळ्यार हांव पांगळासो जावन आसता आमकां मूळ उद्योग आज पांगळांत मोगऱ्या कळ्याचो मोगऱ्या कळ्या सांगूंक कितले ससर जाल्यार आजचें हिस्ट्री तुमी आयकल्यार मस्त आसा पूण मोगऱ्या कळ्या वरवीं आज शिकले हर एक भुरगो इंजिनियर नासा म्हणल्यार तितल्या व्हडल्या कंपनींत इंजिनियर जावनी आसात तशें आसता हांवें उद्योग स्टार्ट केलो पूण कितें समस्या वरवीं म्हणजे धरणीर घाल्लीं झाडां सोमाकाटी येवंक ना ताचे उपरांत हांवें स्लॅपार केलें हांव मुखार तुमकां सांगता तशें हर एका हुद्द्यार मुखार येवन आज बऱ्या एका कृशींत हांव उंचल्या मट्टाक पावलां खंडीत देव बरें करूं सर कित्याक म्हळ्यार आमचे विक्षकी चिंतून आसात कशें बॉम्बेयांत काम करले मुंबयांत काम करून आसलो व्यक्ती हांगासर धरणींत ताचे बामाचे थेंबे तो कशें गळोवन आसा आनी इतलें सकट साधन कशें करून आसा तुमची एक मोठवी झळक दिल्याक तुमकां देव बरें करूं देव बरें करूं तुमकां सर तुमी हांगा पांगळांत एक क्रशेचे मिसांव सुरवात करून कितलीं वर्सां जालीं आनी हांगासर ह्या जाग्यार खंयच्या विभागांत तुमी तुमचें क्रशेचें साधन करून आसात खंडीत जावन हांव हांगासर येवन 18 वर्सां संपतात 18 वर्सां जावन ही कृशी कंप्लिटली करून आसा मुख्य जावन हातूंत मोगऱ्या कळ्यांची कृशी ताचे उपरांत माडयो केळंबे इतर फळ वस्तूंचे आंबे नमुन्यावर फळ वस्तूंची थोडी मेडिसिनल प्लांटीसी हांव घालून आसा ताचे सांगता जेनू म्हळ्यार काल मोवांचे तशेंच हैनुगारिके गैरूय पसून तातूंत हांव हें करनासता कित्याक म्हळ्यार कृषी करचें जाल्यार घरा एक गैरू अति गरजेचें भायर तावन फर्टिलायझर केमिकल घालून करचें की आमच्या मुखल्या जनरेशनाक ही भूंय आमी उडयची तर घरा एक गैरू पोसचे त्या खातीर गैरू हाचे सांगता सगळी कृशी हांव हांगासर करनासा सो तुम्ही आता माडयो म्हणून सांगलें साधारण ह्या जाग्यार तुमचे कितले माड आसात कितले माडयो आसात हांगासर हांवें फळ वस्तूंक सायंटिफिकली ह्या रितीन करचें जाल्यार ह्या जाग्यार माड आनी माडयो म्हणटना केवल बसचीं झाडां 16 मात्र पूण हांगासर आसा ते एक 800चे वयर तशें आसता हांवें 16 माड घालात ताचे उपरांत एक लगभग एक 15 मनशार माडयो आसात केळंबे आसात साबार फळ वस्तूंचे 350 वेरायटी रोंप्यो आसात अशें साबार रोंप्यो घालात पूण हांवें घाल्ल्या मेथडांत फळूच मेळना सायंटिफिकली तरान देवाच्या दयान कितें म्हाका गोत्तू ना देवाचो आशिर्वाद म्हणले बरी हर एका झाडांत हांवें लायिल्ल्या फळ आसा आयिल्लो हर एक उसारता की आमी लायला अशें केलां फळूच जायना तुज्यान कशें फळ जालां खंडीत सांगता आमचें मन बरें आसल्यार देव आमकां बऱ्या मनान पावता खंडीत सर आता तुम्ही फळ वस्तूच्या विशयान तुम्ही सांगले आणि माध्यमांत तुमच्या विशयांत साबार संगती हांवें वाचल्यात पळयल्यात आयकल्यात तुमच्या लागीं थोडे विशेष रितीची फळां आसात म्हण तुम्ही सांगल्यात ती खंयच्या रितीची फळां ह्या विशयांत एक माहिती आमच्या विक्षकांक ओके हांवें एक सांगचें जाल्यार न्ही जावन हांवें केरळा हांव हर एका इंडियांत खंयसरी कृषी मेळा जायत जाल्यार थंयसर हांव वेतां कित्याक म्हळ्यार तातूंत जावन आमकां नॉलेजी चड मेळटा आनी आमच्या वरन चड तें ह्या विशयान प्रॅक्टिकल केल्ले आसात तांचे जावन आमकां झळकी मेळटा तशें आसता हांवें सकड गेल्ले कडेन एक झाड म्हणी हाडटात तशें मियाझाकी म्हणलें एक आंब्याचें झाड हाडिल्लें नॉर्मल आंबे लायिल्ले बरें तर लायिल्ले म्हाका तितलें ताच्या विशयान गोत्त ना तितलें पूण ह्या वर्सा त्या झाडांत आंबे जाले त्या आंब्याक 2,74,000 व्हॅल्यू आसा म्हणून कळ्ळें एका आंब्याक किलोक सर केजीक पर केजी पूण धरणीर लायला ग्रो बॅगांत आमकां 600 ग्राम आयिल्लें तुमी इतर मिडियांनी त्या सृश्टीकरण आसा आमकां 600 ग्राम हांगासर मेळ्ळां 3 आंबे ह्या फावटी मेळिल्ले पूण 2,74,000 म्हणटना कोणीय पातयेवंक तयार नात हाच्या विशयांत हांवें मोठी एक झळक दिवची जाल्यार गव्हर्मेंट रेकॉर्डा प्रकार केजरीवाल जैलांत आशिल्ले थंयसर तांणी केल्ल्या आंब्याचें बिल 64 lakhs गव्हर्मेंट रेकॉर्ड हें तांणी केल्ले मियाझाकी आंबे हें 40 7 गजल तशें आसता ह्या एका आंब्या द्वारे आज म्हज्या ल्हानशा पांगळा म्हणल्या गांवची झळक सगळ्या संवसारार पावल्या हें एक व्हड अभिमानाची गजल म्हाका तशेंच ताच्या उपरांत मस्त आबियू मँगोस्टीन मागीर अमेरिकन स्टिविया चेरी सादारण एक 74 वेरायटी चेरी म्हजे कडेन आसात बार्बुडास चेरी ब्रिटीश चेरी कोकोप्लम चेरी सेडरबाय चेरी बराबा मागीर अशें मस्त वेरायटी सांगूंक गेल्यार वेरायटी तुम्ही मस्त सांगल्या सर आता म्हजे एक सादें सवाल तुम्ही सांगतात हांव आयकता पूण आमचो लोक हें कितें गी म्हूण आयकून आसा एक 2-3 फळां तुमकां आमच्या लोकांक डेमो करून दाखोवंक जाता गी खंडीत मँगोस्टीन दाखोवया टेरेसर हांवें केल्ल्यान आज ड्रॅगन फ्रूट आयलां
तेय आसा झाडार दाखोवयेत चेरीस आसात सुमार थोडे थोडे ते हांवें लाईव्हच दाखोवयेत तुमकां ही एक काणी म्हणच्या की हांवें दाखोवच्यान चड गजल आसा म्हणच्यान सत थँक्यू सर देव बरें करूं मोगाच्या वीक्षकांनो येदोळच कार्यक्रमाची सुरवात केली आणि एका व्यक्तीन कशें परिश्रमान कितें सकट करूंक जाता म्हणली एक धाकटी झळक येदोळ आमचे मुखार मानेस्त जोसेफ लोबो आणि आमचे मुखार दवरली आणि आता पळोवया ताच्या गार्डनांत ताच्या ह्या कृषीच्या जाग्यार कितें सकट विशेश आसात तो आता एक एक करून आमकां दाखयता या तर ताच्या गार्डनाची आमी एक दर्शन घेवया तर हांगासर एक मोठी झळक दिता कोक्कम या आमच्या मलगड्यांच्या भाशेन ताका बिंडा म्हणून आपयता तर आज आईचें जनरेशन सगळें वचून सगळ्या अंगडींनी कोकम ज्यूस करले म्हणून एक ज्यूस पियेतात पूण कोकम खंय जाता म्हणून विचारल्यार कोणाक गोत्तू ना हांगासर पळया कोकम म्हणल्यार अशें झाड अशें जाता आनी तो हेल्थ बेनिफीट मस्त आसात हें गोड ना लायट गोड आनी इल्लेशें आंबट टायप आसा हें केल्ल्या वरवीं हेल्थाक पिंताचे उपाद्र या इतर समस्या आमचो जावन निवारतात हाच्या भितरलें तिरळें हांव तुमकां हांगासर दाखयतां टेस्ट कशें आसा म्हणून पळोवया पळया सर अशें आसतात हे सीड चुंचे तुमी टेस्ट करात अशें कळ्ळें हां सगळें तोंडाक घालून ना ना बैली खात दवरूंक आसा ओके ते चुवून सीड उडोवचे बारीस खुशी जाता कथाना हे आंकरेची बिंडा जाल्यार तितले तिरले ना तिरले उणें आसा बेगीन जाल्यार तिरले चड मेळटा ताचे उपरांत हें हांगासर कितें उरता हें आमी वताक सुकय जाय फुल्ल सुकल्या उपरांत हें उण्यार उणें 7 वर्सां स्टोरेज करून दवरूं मलगड्यांच्या प्रमाणे केल्लें आसा आनी तो हेल्थ बेनिफीट कालिंग म्हळ्यार पयल्या दिसा उदकांत घालून दवरून दुसऱ्या दिसाच्या उदक सेवल्यार पिंताचे ह्या इतर उपाद्र निवारण जातात तशेंच मुखार गेल्यार हांगासर तुमकां दिसता जर्ग्याचे ह्यो रूख जर्ग्यासो जावन आसा आमच्या मलगड्यांनी यूज केल्लो आतांचे सायंटिफिकल नेम मस्त आसात पूण ते म्हाका गोत्ता ना कित्याक म्हळ्यार हांव एक काल म्हणटात सादो कृषीक हांव सायंटिफिकली कृषीक न्ही प्रॅक्टिकली कृषीक अशें आसतना जर्गाचे आमची कितें आमटन आसली आमटन ती स्टोरेज करून दवरिजे जाल्यार मलगडे हे खोले काडून सुकोवन हातूंत जावन बांदून दोरांत बांदून स्टोरेज करून दवरतले एक पुरची स्टोरेज केल्ली आमटन 3 वर्सां दवरूं येता आतां प्लास्टिकांत आनी दवरून तें खावनूच विविध पिडा येता आसा पूण हातूंत जावन पिडा ना हाचें फळ अशें आसता ह्या फळा वरवीं खंयचीय मसल्याची कडी करची जाल्यार आजकाल शिरको घालता शिरको जावन आसा तें केमिकल तातूंत जावन एसिटिक एसिड हय सबार समस्या येतात तुमकां गोत आसा हे हाचे सोल घालून खंयचेय मसल्याचें वा इतर निस्तें केल्यार खंयचीय समस्या येनात आनी बेस्ट प्रोडक्ट ते एक फळ आमच्या लोकांक दाखोवंक जाता की खंडीत खंडीत हांगासर आसा एक लिंब्याची रुंपी विशेश जावन हर एकल्या कस्टमर असो एक सवाल आसता हांवें लिंब्या रुंपी लायला सायबा आजून लिंबे जावनात हाडटना 2 लिंबे आसले ते झडले शिवाय दुसरे लिंबे जावनात रुंपी ग्रोथ जायना उडास आसून आमच्या कोंकण एरियाक गटार कितें मार्केट लिंबे म्हणून येतात ते आमच्या हांगाच्या वेदराक आनी आमच्या मातयेक ते होंदनात जाल्ले वरवीं हांगासर कश्ट जायनात म्हणून ना 100 ते 10% मात्र पूण हांगासर आसा सीडलेस लेमन वा खाजगी लेमन म्हणून हाका आपयता हांव थायलँड वेरायटी हाच्या भितर सीड ना ह्या खातीर हे लिंबे 100% हांगा जातात हांव वर्साक 1,500 लिंबे एका 2 वर्साच्या झाडां जावन कल्टिवेशन करना आसा आशिल्ल्या पैकी बरे आनी आमच्या वेदाराक जावची एक विशेष रुंपी सीडलेस खाजगी लेमन म्हणून हाका आपयता हांव एका गोसांत 5 जावन 7 लिंबे येतात आनी फास्ट ग्रोथ बेगीन 1 वर्सांनी तुमकां फळ मेळटा हे दोळसो सांगिल्ल्या प्रमाणे फळ वस्तूंत हांगासर आसात पपायाची रुंपी हांगा तुमी रूख पळोव येता 15 वर्सां पयल्याचो रुखवो आजकाल कितें जालां म्हळ्यार सगळ्या जनरेशनाक पेशन्स आसतना WW गेल्या तक्षण कंप्युटरांत आयिल्ले बरे फळ वस्तू हे जे लायल्या तक्षण तशें आसा त्या खातीर आयचें सगळें जनरेशन हायब्रीड हांवें तें आसा दया करून समजून काण घे आमच्या मलगड्यांनी कितें केलां तें आज न्ही आजून आनीकय 1000 वर्सां गेल्यार ते सक्सेस त्या खातीर पळया हायब्रीड रेड लेडी म्हणून पपाय आमचे कडेन आसा या इतर जाणांनी लायला ती केवल 1 वर्स लायफ ताच्या उपरांत लायफ ना असली एक लोकल झाड तुमी घरा घालें तर उण्यार उणें एक 20 जावन 25 वर्सां एकच झाडांत पपाय आपणाव येत मात्र झाड तें मोवन ताचें प्रुनींग करचें पडटा प्रुनींग करचें सिस्टम आसा तें केल्यार तुमकां अशें कंटिन्यूली वर्सभर जाय तितले पपाय आपणाव येत आनी झाड मोरना हें रेड लेडी झाडां बरी मोरना त्या खातीर जाता तितलें हायब्रीड वचे बदलाक लोकल झाडांक आमी घेवचें व्हेरी इम्पॉर्टंट
हांगासर आसा येदोळ हांवें सांगिल्ल्या प्रकार रेड लेडी थंयसर तुमकां दाखयलें आमची लोकल वेरायटी ती रेड लेडी अशें आसता झाड हें एकच वर्स बाळवी सकल जावन आनी पपाय हांगासर जावन स्टार्ट जातात स्टार्ट जाताना तुमकां व्हड सायज आसता कालक्रमेण गेल्ले बरी ल्हान ल्हान जातात निमाणे रोंपीस एका वर्सांनी मरता त्या खातीर जाता तितलें हायब्रीड बदलाक लोकल वेरायटीज घाला मोगाच्यानु येदोळ पर्यंत मानेस्त जोसेफ लोबो संगी आमचें एक 5वें पर्यटन जावनच आसा विविध विशयाचेर आमकां एक नवी माहिती येदोळ मेळोवनच आसा पूण वर्त्या विशयाक आमी आतां आयते जावया येदोळच हांवें तुमकां सांगल्या प्रकार जोसेफ लोबोचें टेरेस गार्डन भुमी वैकुंठाक आमी आतां पयण करया येया म्हजे संगी पळोवया मानेस्त जोसेफ लोबोच्या कुटुंबान बांदून हाडिल्लें सोबीत टेरेस गार्डन खंडीत जावन हांगासर म्हज्या भुमी वैकुंठाक तुमी येदोळूस आयल्यात येता आसतनाच आदाव आनी येवेन केल्लें बारीस बरें आसलें फळ पूण फातकाचें फळ न्ही हें आमच्या कश्टांचें फळ ड्रॅगन फ्रूट हांगा आसा तुमकां स्वागताक फस्टच तर हें हांव सुरवातेर तुमकां एक टेस्ट करूंक दिता पळया कशें आसा म्हणून आमरत केल्लें बरें जाता हें फ्रूट खाताना पळया सर हें फ्रूट अशें आसता ताचे उपरांत हें कट करतना आमी फ्लावर शेपारी कट करया वता ओके आजचे एक विशय कालिंग म्हणल्यार हर एक फळां झाडार पिकल्या तक्षण झडटात पूण हें एक म्हयनो म्हणसर झाडार जावन झडना तें एक विशेशता वाह अच्छा कलर अंतत एक फुटी पळयतना मस्त खुशी जाता पळोवया तर असो टेस्ट पळया सर तुम्ही काढा काढा येस मोगाच्या वीक्षकांनो भोव रुचीक जावन आसचें हें फळ ड्रॅगन फ्रूट हांगासर लोबो सराच्या गार्डनांत आमकां स्वागत करून आसा आनी आमकां एक वर्ती टेस्ट दिवन आसा देखून ह्या ड्रॅगन फ्रूटाच्या उक्तावणे संगी आमी आतां हांगासर आसच्या ह्या गार्डनाची टेरेस गार्डनाची वळख धरया थँक्यू सर ओके भारी बरें आसा ओके असो टेस्ट इतलो चड तरान येवंक कारण कालें म्हळ्यार आमची हर एक कृषी सावयव जावन आसा खंयचेंच केमिकल फर्टिलायझर यूज करना तुमी हेच फळ पेंटे जावन केलां तर स्वीटनेस उणें आसता इतली टेस्ट आसना झाडार जावन काडिल्लें फळ इतलें टेस्ट आसता जाल्यार हाका कारण सावयव रिती हांगासर मुखार येतना ड्रॅगन फ्रूट येदोळस आमी सेवलें हें जावन आसा कामकस्तुरी ह्या तंपिन बीजद म्हणून सांगता हांव गरमे वेळार आमचें हेल्थ बरें उरचे खातीर हाचे बियो उदकांत घालून पियेता हांव कामकस्तुरी बीज ताचे उपरांत हें जपान गांवस आंबो ब्लॅक मँगो म्हणून हाचे विशेशता हाचे कोळे काळे कलर आसता रोंपी काळे जाल्लो आंबोय त्याच कलरार आसता ताचे उपरांत रेड लेडी जालें लोकल पपाय जालें हें गोल्डन लेडी म्हणून हाचें जावची पपाय सगळी गोल्ड कलरार आसता बंगार तंतू ना सत्राय ताच्या उपरांत हांगासर आसची उदकाची झाडां सबार जाणांक गोत्तू नांगी तावरे कितें वा नैदिले कितें म्हणून तावरेंत तुमकां दिसाक फुलचे असली फुलांक तावरे म्हणटा हांव ताचे उपरांत रातीक फुलच्या हर एका फुलाक नैदिले म्हणटा हांव तावरेन ती नैदिलेन ती विविध कलर थंयसर आसात अशेंच मुखार येतना हांगासर एक विशेष रितीचे अलसंडे आसा हे अलसंडे तुमकां नुस्तें करणी कवियत जिवे कवियत हे लायट स्वीट जावन आसात अलसंडे हे हांव मुखार सराक टेस्ट करूंक दिता हाच्या उपरांत अशेंच मुखार येतना सबर जाणां विचारूंक पुरो टॅरेसर कितें ना सायबाक तुमकां कितें जाय तें सगळें आसा खूब आसा माडी आसा माडी हांवें टॅरेसर घाला तें मुखार दाखयता सबार जाणांक क्रिस्तांव मात्र न्ही आज क्रिस्तांवांय रुद्राक्षी फळ कितें आसा ताचें माले करून गुमट्यान घालतात गल्ल्यान कांय बाधक ना कोणीय घाली येता रुद्राक्षी कांय कोणाचें स्वत्त न्ही ह्या खातीर रुद्राक्ष कशें आसता म्हणून सबार जाणांक गुर्तू ना हें जावन आसा रुद्राक्षीचें झाड अशें रुद्राक्षी फळ्स हांगासर जातात पळोवया ताचे उपरांत रुद्राक्षी म्हणली वस्तू सबार रितीनी आसा एकच वेरायटीनी हीच वेरायटीनी ही खावंक उपकारता या माले करूंक उपतात पूण एका मुखा पंच मुखा ओंबत्त मुखा जावन आसचें रुद्राक्षीचें झाड दुसरें आसा
सर पांगळाचे कळे होय. शंकरपुरा मल्लिगे सगळ्या संसारार नाव आडदेक खंडित. आणि तुम्ही वस्तीकरणाच्या पांगळांत होय. आणि तुमच्या टेरेसा वयर भोव सोबीत रितीर हांगासर कळ्यांची कृषी तुम्ही करून आसात खंडित. ह्या विशयांत एक माहिती आमच्या वीक्षकांक खंडित मोठवी झळक ह्या विशयान दिवची सर हाच्या विशयान हांवें सांगल्यार सगळो दिसी पावसो ना पूण हर एकल्याच्या गरजेचे कितें सांगचें जाल्यार हांवें आमचें पांगळा एक नावाडदीक जावंक कारण अशी मोगरी कळ्या कित्याक म्हळ्यार हर एक कडेन खंय मोगरे कळे आसल्यार शंकरपुरा मल्लिगे म्हणून सांगतात. दुसरें एक विशेशता कालें म्हळ्यार आसल्या सगळ्या संवसाराच्या फुलां पैकी एक्सपोर्ट जावचें गल्फाक वेचें फूल म्हळ्यार हे पांगळाचे कळे मात्र दुसरे खंयची कळे एक्सपोर्ट करूंक जायनात. भटकळा मल्लिगे मुत्तू मल्लिगे मरा मल्लिगे तशें मस्त वेरायटी आसा ती सगळीं एक्सपोर्ट करूंक जायनात. हे कळे एक्सपोर्ट करयत आनी हाच्या विशयांत एक मूळ सांगचें जाल्यार आमकां तें क्रिस्तांवांक व्हडलें हेम्मे कित्याक म्हळ्यार हे कळे फस्ट एक सुरवात इल्लेस एका याजाक तावन मनशाक हांव कशी पावता तावरो म्हणले याजाक तांणी पांगळांत सुरवेर पांगळाच्या लोकांची गरज पळोवन हांगासर उद्योग ना पोटाची अडचण त्या खातीर तांणी एक 10 झाडां भटकळ जावन हांगा हाडून कृषी करचे बरे मुखेलपण घेतिल्लें. तांच्या मुखेलपणार आज आयिल्लीं 310 झाडां संवसारभर सगळ्या संवसारांत पावल्यांत म्हणल्यार खुशी पावता. तशेंच तांणी केल्ल्या वर्त्या सॅक्रिफायसा खातीर तांकां हांव सशनाचो विशय मागतां. तशेंच आज कळ्या विशयान सांगचें जाल्यार कितें जालां गे म्हळ्यार हाका येदोळ हांवें सांगल्या प्रकार साबार रितीची वखदां केमिकल घालून जणांनी पाड केल्यात. मलगाडी एका झाडांत हांव एक 8 फूल काडिल्लें हिस्ट्री आसा. अशें आसता कळे चडा व्हरतू कित्याक म्हळ्यार हर एक जावं क्रिस्तांवांच्या हर एक सोबणांनी करया सोबणांनी मिसा वेळार कळे आसल्यार तें एक सोबायस दुसरी आनी तेंचो एक परमळस दुसरो. तशें आसता पांगळाच्या कळ्याक ही एक विशेशता आनी ही एक हिस्ट्री. तुमच्या टेरेसाच्या या कळ्याच्या कृषी विशयांत हांवें इल्लें मुंदरून विचारचें जाल्यार हांगासर तुमी कितलीं झाडां घाल्यांत आनी कितले तुमकां तांतू कळे मेळटात सर? खंडित एक हांव मोठे तुमच्या मध्ये कट करते आसा तुमचे सवाल विशय कालें म्हळ्यार आज सगळ्या संवसारभर म्हजें नांव हेजें जाल्यार हे पांगळाचे कळे टेरेसार गेल्लें कारण हाका मूळ कारण कालें म्हळ्यार एक खंयचेंय सक्सेस जाय जाल्यार आमी थंयसर फैल जायचे खंय आमचें फैल जाल्यार मात्र आमी मुखार सोंक साध्य. आनी एक आमकां आमचें खंयचेंय मिसांव ते वयर येजें जाल्यार आमकां वयर जायचें म्हळ्यार आमकां नेगार करतले आसल्यार मात्र ते आमी वयर येवंक साध्य. हें सत गजाल मनसिद्धरे मार्ग म्हणलें बरें. हांवें कळे हाडून सकयल धरणीर केल्लीं झाडां पूण थंयसर सक्सेस जावंक नात. निमाणें कालें केलें अशेंच वतना रस्त्यार कोणेंगी उडयल्लीं 3 कॅनां मेळ्ळीं. ती कट करून हांगासर 3 कॅनांनी घाल्लीं झाडांच आज ह्या मट्टाक पावल्यांत सादारण 500चे की अधिक झाडां म्हज्या ह्या टेरेसार आसात आनी सक्सेस जावन हातूंत हांव एक मोठी इन्कम समेत जोडते आसा. देव बरें करूं सर. भोव अपुर्बायेन कळ्याचो उगम ह्या गांवांत कसो जालो आनी त्या कळ्या द्वारे कितल्या कुटुंबाक एक वर्तो आदार जालो भोव वर्त्या रितीर सोंप्या रितीर सर्वांक तुमी कळयलें. देखून दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाचें नांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सर आमी आयिल्ल्या तावन पळोवन आसा वयर सकल उजव्याक दाव्याक खंयसर पळयल्यार ही झाडांच झाडां 5वी सृश्टी हांगासर इतल्या सोबायेची ती जावन आसा. पूण हर एका झाडाक उदक आनी ईट ह्या सारें वर्त्या गरजेचें. इतल्या सर्व झाडांच्या भलायकी बरी उराजे तांची वाडावळ बरी जाय तर तुमी खंयच्या रितीचें सारें वापरतात ह्या विशयांत एक वळख. खंडित म्हज्या तोटांत आज हांवें कितें म्हळ्यार स्ट्रिक्टली बॅन केलां. खंयचेंय केमिकल फर्टिलायझर हांव यूज करना. सावयव रितीची कृषी मात्र म्हळ्यार आमच्या मलगड्यांनी मलगड्यांच्या रितीर केल्ली कृषी मात्र हांव करते आसा. हाका मुख्य कारण एक गैरू पसून आसा. त्या गैरातावन म्हाका शेण मेळटा तें गोबर गॅसा घालता आसा फ्री गॅसय मेळटा. हाका एक म्हजें एक मायंड अशें हांवें प्रिपरेशन केल्लें गे. येदोळूच सांगलें हांव एका कंपनींत कामाक आशिल्लो तशें हांवें तें सोडिल्ल्या उपरांत पप्पाचें देखभाल करचे खातीर गांवांत रावलो. तशें हांवें एक चिंतलें फाल्यां सकाळीं आसलो उद्योगी वचत जाल्यार कितें करयत. घरांत बसलो जाल्यार खंयचेय उद्योग ना जाल्यार दीस काडयत गे म्हणून खंडीत जावन देवान आमकां प्रत्येक गलतनांत जे मनशाक कितें जाय तें सगळें दिलां पूण मनशाक मात्र वापरूंक गुंतूना ह्या ताच्या स्वार्था वरवीं कितें हांगासर तें जातें ना. आमकां जाय जे मूळ विद्युत शक्ती घराक एक वीज दिवो सकत जाय जस तर देवान दिला सूर्यो तांतूं जावन आज सोलार सगळें आसा.
ताचे उपरांत सबसिडी आसा तें घाली येता म्हाका हांवें सोलार घालां तातूंत जावन जाय तितल्या 20 सेकंद पावता म्हाका सगळ्या घराक तातूंत जावन टीव्ही फ्रीज मिक्सी अशें सगळे घराचे वस्तू चलतात ताचे उपरांत कृशी हांवें अशी केल्या की फळोस्तू घराक जाय जाल्ली रांदवय हांव पेंटयता हांव हाडिना शेकडा 80% कितें जाय जें तें सगळें घराच हांव हें करता येदोळस तुमकां फळोस्तूचें दाखयलां आनी मुखार रांदवयेचें दाखयता तशें हेंय हांव हांगासर करते आसा ताचे उपरांत हाका तुमी येदोळस विचारलें इतलीं झाडां करतना ताका सारें घालूंक खर्च ना खंडीत गरजेचें कालें म्हळ्यार हांगासर मनसिद्धरे मार्ग हांगासर सांगता आसा कित्याक म्हळ्यार गाई रोंपसचें म्हणटना हर एकलो म्हणजे मस्त कडेन टॉक दिते आसतना सांगल्यार म्हणटा नಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ सर ಸೊಂಟ ನೋವು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ म्हणून कित्याक म्हळ्यार जर आमी एका घरा संकाळ घालून सांजेर वॉकिंगाक सुण्याक व्हरून वता तर 2 पुडचें आमकां गैराक भितर व्हरचें कांय विशेश कश्ट म्हणून म्हाका भोगनात एका सुण्याक म्हयन्याक 15,000 खर्च करता तर गैराक खर्च नासतना पश्यत खंडीत कित्याक म्हळ्यार एका दुधाचे गैरू बांदले तर थंयसर दूद मेळटा तें दूद तुमी डायरेक्ट घाल्यार ताचे जावन हाडिल्ली पेंडस गैराक घाली तुमच्या बल्सा जावन खर्च करचें कितेंच ना ताचे उपरांत थंयसर शेण मेळटा शेण तुमी बायो प्रोडक्ट तेंच गोबर गॅस प्लांट घालें जाल्यार थंयसर गॅस मेळटा म्हाका घराक जाय जाल्यार मुख्य गॅस गैरा जावन फ्री जालो हांवें करचें काम इतलेंच गैराक भितर भायर बांदचें दुसरें खर्च करचें कांय ना ताचे उपरांत सारें थंयसर त्या गोबर गॅस जावन डायजेस्टींग जावन आयिल्ली स्लरीज हायेस्ट विटामिन्स अशें एक सारें ग्रेट सारें तें यूज करून म्हज्या ह्या झाडांनी फळ येवंक अती कारण अशें हांव कंटिन्यू करन आसा तर पळया मुखले झाडां आनी फळां विशयांत मोगाच्या विक्षकांनो तर हांगासर आसा चायना ऑरेंज बुश ऑरेंज या पॉट ऑरेंज म्हणून सांगता हातूंय 2 वरायटी आसा एक कुमकट म्हणून तें मुखार दाखयता हें आचे शेप तुमकां रावंड शेपार येता एक सगळ्या विक्षकांक उडास आसूं दी हर एक स्टेटीक वा जाग्याक गेल्ल्या प्रमाणे झाडांची वळख ताची नांवां आनी सायंटिफिकल नांवां चेंजीस आसतात कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें झाडांची नांवां चेंजीस आसूंक पुरो ह्या विशयांत पयलेंच समजून घेवचें हर एका जाग्याक आनी सायंटिफिकल नांवां चेंजीस आसतात तें तुमी समजून घेवचें हे दोळस हांवें सांगल्या प्रकार म्हज्या घराक कितें जाय ती रांदवय 80% हांगाच करता ही पुरो टोमॅटो झाडां भेंड्यांत म्हजे कडेन 2 वरायटी आसात एक ग्रीन डॉर्फ आनी एक रेड भेंडे म्हणून ताचे उपरांत टोमॅटोंत सबर वरायटी आसात चेरी टोमॅटो बटन चेरी ताचे उपरांत व्हडले सायज टोमॅटो तशें विविध रितीचे टोमॅटो म्हजे कडेन आसात ताचे उपरांत मिरसांगेंत एक विशेश झाड आसा आफ्ताब सीड कलेक्टर ताणें दिल्लें एक मिरसांग एक मस्कासांगे तेदी लांब जाता हांगासर तें झाड आसा ताचे उपरांत हें वांयग्याचें झाड एक केरळा वेरायटी वांयगे हांगासर एक विशेष मिरसांग आसा सबर जाणांनी गोत्तूत ना जावन आसूंक पुरो हे थोडं सांगलें सर्वस्पर देवान ह्या सृश्टींत कितें पुरो दिलां तें आनीक मुखार तुमकां पळोवंक आसतलें एक मिरसांग एका मस्कासान घेता ती 14 इंच लांब येता ही जवारी मेणसो म्हणून याची विशेशता ताचे उपरांत हांगासर हें केरळा वेरायटी एक वांयग्यांची झाडां इल्ली कोंबान म्हणून एक वेरायटी एक वांयगे एका मस्कासांग्या बरीत 12 इंच लांब येता एक वांयगे हांव तुमकां हांगासर दाखयते आसा पळय एक वांयगे इतलें लांब येता 12 इंच लांब आसा हें एक इल्ली कोंबान म्हणून वेरायटी ताचे उपरांत वेजिटेबल्सांत तांबडी वाळची भाजी आसा ग्रीन वाळची भाजी आसा ही जावन आसा तांबडी वाळची भाजी हांगासर दिसते आसा एक उडास आसून हे पुरो हायब्रीड वरायटी आमच्या भारताचे मलगड्यांची कितें 5वी वाळची भाजी आसा ती मस्त टेस्ट जावन आसा ही पळोवंक सोबीत खावच्याक तितली टेस्ट ना 5वी भाजी बरी आसा ताचे उपरांत विविध रितीची तरकारी हांगासर करन आसा तशेंच हांगासर जस्ट वयर पळयत जाल्यार हांगा तुमकां पानांच्या कोल्या बरी दिसतात हे एक एर पोटेटो तुमी बटाटे कितें आसात ते धरणीच्या पोंदा जावचे पळयलात हे वालीर जावचे बटाटे तुमी मिडियांनी सर्च केल्यार तुमकां ह्या विशयान माहीत मेळटा एका वालींत वर्साक 500 बटाटे मेळटात ही एक विशेष वाल म्हजे कडेन आसा आज देश विदेशांत एक पांगळाचें नांव फाटल्या दिसांनी व्हायरल जाल्लें तर ह्या एका झाडांत कित्याक म्हळ्यार मियाझाकी म्हजे कडेन आंबे जाल्लें झाड हेंच जावन आसा हाचे जावन हांव मात्र न्ही सगळे शंकरपुरांत व्हायरल जाल्लें मियाझाकी विशयांत एक मोठी झळक दिवची जाल्यार हें अमेरिकाचें एक मूळ झाड जपान म्हणल्या गांवांत आंब्याची झाडां जायनात थंयसर पॉली हावसांत कितें एक क्रिएटिविटी करन त्या प्रकार करन तांतूंत झाडां करन तांतूंत जावन आंबे करयतात तशें जाल्यार मियाझाकी म्हणल्या गांवांत हे विशेष रितीचे आंबे जाल्ल्या वरवीं ताका थंय तितली 2,74,000 रेट आसा हाच्या विशयांत हांवें पयलेंच सांगलां हांगासर आसा बार्बुडास ह्या ब्रिटीश चेरी म्हणटा
चेरी आसल्यापैकी मस्त स्वीट जावन आसची ही चेरी विशेष आनी पळोवंक तांबड्या कलरार आसल्यान भुरग्यांक मस्त एट्रॅक्शन झाड घाल्ल्या एकच वर्सांनी चेरी स्टार्ट जातात ही एक बारी बरी कवचाक वापरची फळ हांगासर हांवें येदोळस सांगलें 200च्याकय अधिक वेरायटी फळ वस्तू म्हजे कडेन आसात थंयसर आसा हें मनिला चेरी मनिला गांवची चेरी ताच्या उपरांत हें मलबेरी म्हणून कन्नडांत हिप्पू नेरळे म्हणटा हे तैवान स्टार फ्रूट करंबळां कोंकणींत करंबळां म्हणटा हांगासर दिसता तुमकां ही जावन आसात स्वीट करंबळां हांगासर आमची लोकल आंबट असतात ताच्या उपरांत कोकोप्लम चेरी सेडरबाय चेरी ताच्या उपरांत हांगासर आसा फिंगर लेमन आमच्या क्रिस्तांवांचें एक विशेश वळख अशें झाड ओलीव फळांचें झाड तशें कॅन्डल फ्रूट वेरिगेटेड लेमन अमेरिकन स्वीट करंडे म्हणून अशे साबार वेरायटी आसात आणखी हांव मुखार दाखयतलो येदोळस सांगल्या प्रकार आणखी म्हणजे हांगासर बराबा म्हणून एक ब्रेझिलियन फ्रूट ताच्या उपरांत गोंचेलो पेरळे म्हणून चायना पेरळे म्हणून आमी आपयता ताच्या उपरांत काळापत्ती सपोटा ऑल सीजन मँगो स्ट्रॉबेरीज पॉट ड्रॅगन फ्रूट वेनिला बळ्ळी मलगड्यांनी आमच्या उदक क्लीन करच्याक आनी वस्तू राखून उरच्याक सोदून काडिल्ले पयल्यांची वस्तू लावांच्या म्हणलें झाड भुरग्यांक उलोवणें करेक्ट येना जाल्यार ल्हान भुरग्यांक बजे पिनारी दिता ताचें झाड ताच्या उपरांत किवी फ्रूट तुमी व्हड व्हडल्या शॉपिंग मॉलांनी जावन आसूं पुरो कालां जावन आसूं पुरो आमच्या कोस्टल एरियान ताचें झाड जाता फ्रूट हांगासर जायना ॲपल किवी हें फ्रूट आमकां येना अशेंच मुखार गेल्यार मुसुंबी संत्रा हीं झाडां आसात मुसुंबी संत्रा आमकां जातात पूण खंयच्याय कारणा खातीर गटर जावन आयिल्ल्या टेस्ट आमकां हांगा येना कोणी झाडां घालची जाल्यार त्या विशयान सत्राय घे जाय पडटा अशेंच मुखार गेल्यार वेरिगेटेड सपोटा वेरिगेटेड पेरळे आनी मँगोस्टीन थायलँड रेड नेल्ली आफ्रिकोटो सँटोलो ताच्या उपरांत लिपोटी अशें मस्त आणखी मस्त वेरायटी आसात हर एका यशस्वी व्यक्तीच्या फाटल्यान एक प्रेरण जावन आसा एक पतीण एक स्त्री आज हांगासर आमी जोसेफ लोबो मानेस जोसेफ लोबो हांच्या ह्या साधनाची झळक तुमकां दितना ह्या तांच्या परिश्रमाच्या फाटल्यान खंडीत जावन मानेस्तीण निमा तांची मोगाची पतीण ताचो सांगात दिवन आसा हाताक हात दिवन ह्या वावराक तिचो मोलादीक सांगात दिवन आसा तर आता ह्या पती पत्नी मध्ये कितें खंयच्या रितीर मोग आसा ह्या पती पत्नी मध्ये खंयच्या रितीचें अंडरस्टँडींग आसा आमचे मुखार ती आतां वांटून घेवंक आयते आसात मानेस्तीण निमा लोबो खडपडी फिरगजेचें म्हणजे मोगाचें पतीन एकल्याच पतीन तशें आसता हर एका दादल्याच्या यशस्वीच्या फाटल्यान ह्या कुटुंबाच्या यशस्वी फाटल्यान एक गुपीत व्यक्ती आसता तीच घरची स्त्री कित्याक म्हळ्यार आज सगळ्या संवसारार म्हजें नांव हेजें तर ताका कारण जावन आसा म्हजे पतीन कित्याक म्हळ्यार हें सगळें कृशी करूंक म्हज्या एकल्या वटी साथ दिना हांगासर म्हजी नर्सरी आसा आनी इतर झाडां आसात गैरू आसा ताच्या उपरांत उरिल्लें काम आसा तें सगळें आमी सांगाता मेळोवन केल्ले वरवीं आज इतलें व्हडलें कृशी कुटुंब जावंक आमचें पावलां आनी म्हाका इतलें व्हडलें नांव हाडूंक कारण जालां तेंच निमा लोबो ताची परिचय तूं सांग जोसेफ लोबो आमचें काजार जाल्ल्या टायमार मे बी हांगा ह्यो जागो खाली फुल्ल खालीच आसलो रान हें आमी इम्प्रुवमेंट करून ताणें फस्टाक झाडां हाडटाना फस्टा झाडां हाडटाना कांय कळोना ताच्या उपरांत नेक्स्ट इल्ली चड झाडां हाडून वयर सकल व्हरताना आमी सांगचारलें काल वयर सकल वयताय सायबा सगळो दीस बेश्टें तशें म्हणून सांगचारलें बट आतां आमच्या घरा कोणी वयर गेल्यार फस्ट सांगचें पळयतना रान पळयल्यार बरें जाता म्हणून मस्त दुसऱ्या कडेन तो आयला आनी हर एकल्यांनी सांगलें तितलें वयर वताना आमकां एक रान पळयल्यार बरें जाता मस्त खुशी जाता घरा भितर थंड आसा तशें जावन आतां खुशी जाता ताणें मस्त वावर
या एक फेमस जाला तें इम्पॉर्टंट नाही, बट ताच्या फाटल्यान ताणें मस्त वावंट काडल्या. फेमस जावनचें इम्पॉर्टंट नाही, बट ताच्या फाटल्यान ताणें काडची वावंट ती कोणाकी कळना. एक मात कळटा की हां जोसेफ लोबन हें केलां इतलें मात कळटा, बट ताणें कालें बरें केलां. ताच्या फाटल्यान ताणें कितले दीस रात ताच्या फाटल्यान रावला आनी कितले विग्गी तो उठता, कितले लेट तो न्हिदता, तें पुरो इम्पॉर्टंट आसता. आनी ताचें डेडिकेशन, त्या झाडांच्या विशयान डेडिकेशन तें मस्त मस्त म्हळ्यार मस्त चड तें. मे बी आमकां कोणाकी करूंक जावचें ना. आमी कालें म्हळ्यार ल्हानशें तो व्हडलो रूख आमी ल्हानशे पांटे काली ताका सांगात दिवन आसा. सर, येदोळ पर्यंत तुमच्या एका वर्त्या साधनाची वळख आनी झळक आमच्या विक्षकांच्या मुखार आमी सादर केली. हे तुमचे भोव वर्तें परिश्रम ह्या धाकटुल्या जाग्यार इतली एक झाडांची तुम्ही कृषी केला आनी एक तुम्ही साधन केला. देश विदेशांत तुमचें नांव आनी तशेंच पांगळाचें नांव सर्वांक कळीत चला. सर, तुम्ही असलें एक साधन हातीक घेतना लोकांची प्रतिक्रिया कशी आसली? खंडीत खंयचेंय एक आमी काम सुरवात करतना सकारात्मक रितीची एक आमकां विनवण्या वरून चड नकारात्मक येवचे चडच. कित्याक म्हळ्यार हें एक प्रकृती तशीच आसता. कोणी एक बरेंपण करूंक वता आनी ताका नाका जाल्लें आयकोंक मेळटा, ताच्या विशयांत ताणें केल्लें कामा विशयांत विविध रितीचे खबरो जातात, अशें पुरो आसलें. पूण देवाच्या दयेन म्हज्या कळमीत नासलेल्या वावरान हें सक्सेस जालां आज. सो तशें तुमचे सक्सेसफूल स्टोरी म्हणटा आमी, सक्सेस स्टोरी म्हणटा ते हेरांकी एक मादरी म्हणटा आमी, एक हेरांकी एक देख म्हूण आमी सांगयात. देखून समाजींत समाजी भायर सबार जाणांक तुमची वळख जाली आनी विविध रितीच्या संघ संस्थांनी आनी इस्कॉलांनी तुमकां थंयसर आपयले एक संपन्मूल व्यक्ती जावन. एक संपन्मूल व्यक्ती जावन तुमी दिल्ल्या संदेशा विशयांत तुमचो अनुभव कशें? खंडीत हांव हर एक कडेन गेल्ल्या वेळार म्हजें एकच एक आमच्या घरा हर एक रितीचे वखदाची झाडां आसात घरा आसपास, ती आयच्या जनरेशनाक दाखोवन दिवचें. दुसरें परिसर कसलेंच केमिकल फर्टिलायझर घालनासतना आमी कृषी करची. मुखल्या पिळगेक तें सावयव रितीची कृषी करून ही भूंय उरोवची आनी मुखल्या जनरेशनाक जाय तितलें पचवी परिसर सृश्टी करची. हें म्हजें मूळ ध्येय. हर एक कडेन हांवें सांगचें इतलेंच. वय येदोळ पर्यंत तुम्ही साधारण कितल्या जाग्यांनी एक संपन्मूल व्यक्ती जावन कार्यक्रमां दिल्यात सर? सारकी अंदाज ना, पूण सांगच्या प्रकार एक अशें संघ संस्थांक इस्कॉलांक इगर्जेंक म्हणटना एक 2000चे की अधिक, तशेंच हेर माध्यमा मुखांतर अशें म्हणटना लगभग एक 25,000 वयर जायत. ग्रेट सर, ग्रेट. कित्याक आमच्या समुदायांत तुम्ही एक वर्त्या देण्यावंत जावन, एक परिश्रमी जावन, एक 5व्या सृश्टेचो रायभारी जावन तुम्ही एक वर्तें साधन केलें सर. आनी ह्या साधनाक लोकांनी तुमकां पुरस्कार, लोकांनी तुमकां मेसवणी दिल्या. कितल्या रितीर तुमकां पुरस्कार मेळ्ळा आनी ह्या विशयांत एक माहिती सर? म्हाका मस्त जाणांनी संघ संस्थांनी आमच्या इगर्जेतावन सबार विगार याजक बापानी समेत म्हाका फोन करून सांगलां तूं एक ग्रेट मनीस सायबा, बरें केलां. म्हाका मस्त खुशी भोगता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या संगता आशिल्ले याजक आज सबार कडेन वर्ग जावन गेल्यात तांणी सांगतना. तशेंच सबार संघ संस्थेचे आनी व्यक्तींनी म्हाका आपोवन सन्मान करतना रोटरी, लायन्स, डॉक्टर जयशंकर, MGM कॉलेज, तशें सगळ्यांनी आपोवन सन्मान केला. विविध रितीची सन्मानपत्र दिलांत. कृषी तज्ञ, कृषी ऋषी अशें साबार बिरुद हांवें म्हाका दिलांत. अशें म्हणटना म्हाका खुशी भोगता. तुमची बिरुद आयकतना म्हाकाय व्हरतो गौरव भोगता सर आनी व्हरतें हेम्मे म्हाका भोगता. पूण हांवें तुमकां आनी एक सवाल विचारचें. आजकाल आमच्या समाजींत एक ट्रेंड आयला, ते कितें म्हळ्यार कार्यक्रमांनी फुलां दिवच्या बदलाक झाडां दिवची म्हणून. हें दिवचें मेळट भारी बरेंच, पूण ही दिल्ली झाडां मुखार कितें जातात ह्या हाचे तावन कांयपणी बरेंपण जालां की तुमचो अनुभव कितें सर? खंडीत जावन हांव फाटल्या दिसांनी एका नावार्दीक कॉलेजीक टॉक गेल्लो परिसर विशयांत. थंयसर हांवें दिल्लें हेंच दयेक करून जर कोणी विक्षक हांगासर विक्षण करतले आसत जाल्यार कोण कृषीक आसा, प्रॅक्टिकली कृषीक आसा, ताका झाड दिवन मान करा. कित्याक म्हळ्यार हें हांवें दोळ्यान देखिल्लें जावन आसा. सबार जाण गण्य व्यक्ती थंयसर झाड स्विकार करतात. ते घेवन वचून एका आटये फाटल्यान गी, सुण्याच्या गुडाच्या फाटल्यान गी थंयसर दुरतात. तें झाड थंयच आसता. फळी ना, फुली ना, प्रकृतीक ना म्हणल्यार बरी जाता. ताच्या वरून
ते कोण वापरता ताका दिल्यार प्रकृती पचवी उरता सबार जाणांक त्या झाडां जावन ऑक्सिजन मेळटा आमी केल्लें कार्य सक्सेस जाता हें एक म्हणजे ते सर आनी एक म्हजें मार्मीक सवाल तुमकां सांगलें तुमी आमच्या समाजीतावनी पाठिंबो मेळ्ळा म्हणून पूण सर हेरां सांगाता तुमी कंपेर करतना आमच्या समाजीतावन तुमकां मेळ्ळें उत्तेजन कितलें खंडीत जावन ह्या विशयांत हांवें सांगूंक गेल्यार सबार जाण म्हाका दुरसोंकी दुरसतीत पूण सबार जाण हें सत गजल म्हणून सांगतीत केदाळाई सांगचें आसा मलगड्यांचे सांगणी हित्तला गिडा मद्दल्ला म्हणून आमचें सांगता आसचें केदाळाई वग्गी दिसना आमच्या परिसरांत आमी ससर जावन आसा तेंच पयस गेल्यार आमकां भांगरा बरी लागतात इवन हांवें एक एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आज मियाझाकी आंब्या विशयांत हांव सगळ्या संवसारार नांवाड दीक जाला मात्र न्ही पाकिस्तानाच्या एका मिडियांत पेपरांत थंयसर म्हजें सगळें आर्टिकल तांणी प्रसार केला हांव थंयचो नागरीक न्ही जाल्यार तितल्या एका देशांनी आमच्या विशयांत शाबासकी उसारल्या मात्र न्ही तुमचेच आसल्या विविध खंयच्या कोणशा आसल्या मिडियांनी येवन म्हाका म्हजो परिचय सगळ्या संवसाराक दिला सक्कड जाल्ल्या उपरांत मागीर म्हज्या लागशिल्लो लोक येवन म्हाका परिचय करूंक शकला हें एक बेजारायची गजाल उलटें कितें म्हळ्यार सगळ्या संस्थांनी म्हाका सन्मान केला म्हाका परिचय केला म्हाका टॉकाक आपयलां हें व्हड अभिमानाची गजाल देव बरें करूं सर कित्याक तुमच्या काळजा गोडायंत कितें शिस्ता तें तुमी आमच्या विक्षकां संग तुमी वांटून घेतलें आतां ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतर आमी आयल्या तुमचें एक परिश्रम आनी तुमचें एक थिरासण आनी तुमचें एक डेडिकेशन म्हूण आमी सांगता आनी कांय तरी एक विशेष करी जें म्हूण सांगलें एक सकत आनी ताकत तुमकां देवान दिला आसता ह्या तुमच्या मिसावान तुमी यशस्वी जाल्यात 4 लोकांक तुमची वळख मेळ्ळ्या तुमच्या मिसावा विशयान 4 जाणांक कळीत आसा तर आज आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलांत हे कार्यक्रम प्रसार जावन आसा सबार लोक हे कार्यक्रम पळोवन आसा आमच्या विक्षकांक तुमचो एक निमाणो संदेश खंडीत जावन हांवें हर एका विक्षकांक सांगचें इतलेंच कितेंय सपोर्ट करतात जाल्यार पयलें क्रिस्तांवांक सपोर्ट करया जावं कृषी क्षेत्रांत जावं मिडिया क्षेत्रांत उपरांत आमी भायर या आमी आमच्या विशयान तासार बगूंक हर एकल्याक सोडचें नाका कित्याक म्हळ्यार आमच्या विशयांत येदोळूच क्रिस्तांव न्हय आसलेल्या लोकांक आमच्या विशयान मस्त उसारण जालां तें आमी मुखार सूंक दिवचें नाका अशेंच आसता मुखल्या पिळगेक हांवें सांगचें इतलेंच तुमी खंयचेंय कृषी क्षेत्राचें कार्य करता जाल्यार पयलो स्थान क्रिस्तांवांक दिया उपरांत हेरांक दिया हें एक म्हजी खालती विनवणी जावन आसा देव बरें करूं सर थँक्यू व्हेरी मच कित्याक आज सकाळींतान येदोळ पर्यंत पयशिल्ल्या मंगळूरांतावन कळ्याच्या सुवादेच्या पांगडांत तुमचे संगी एक वर्तो अमोलीक वेळ खर्चूंचें भाग सर्वेस्पर देवान आमकां फावो केलें देखून ह्या वर्त्यात तुमचो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर तुमी भेटयलो कालच तुमी आज फांत्यार मैसूर तावन आयल्यात बिजी आसात जाल्यार एक वर्त्या मोगान आनी आमच्या चॅनलाचेर एक अभिमान दवरन तुमचो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर आनी आमच्या विक्षकां खातीर तुमी अर्पण केलो देखून सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावांत सर्वेस्वर देवाची धाराळ आशिर्वादां मागता तुमचे एक 2 शब्द हांव सांगूंक आशेता तुमच्या मदें हांव तोंड घालते आसा सॉरी विशय कालिंग म्हळ्यार हांवें दिवचो आईच्या ह्या सगळ्या जनरेशनाक म्हजो एक संदेश कितें म्हळ्यार हर एकल्यानी घराक एकान मुळी झाड लायचे ताच्या उपरांत कितें हर एका आयची जनरेशन आसा तांकां झाडां विशयांत मलगड्यांनी वळख दिवचे आमची कितें नॉलेज आसा ती आमी घरा भितर धरून मातयेक वेचे न्ही मुखल्या जनरेशना ती राखून व्हरचे तितलेंच न्ही आसता म्हजें एक योजन कितें आसा आज हांव टेरेसर हर एक कृषी करना आसा हर एक झाड कलेक्शन करना आसा कित्याक म्हळ्यार हर एका इस्कलाक म्हयन्यांत एक पुडचें आपोवन त्या विशयान भुरग्यांक माहिती दिवन आसा मुखार आणकी झाडां वखता झाडांची परिचय करूंक आशेवन आसा हें देव सक्सेस करतलो म्हणून चिंता त्या खातीर हर एकल्याक म्हजी एक विनवणी हर एका घरालेकान एक झाड लाया कित्याक म्हळ्यार कोरोना टायमार तुमी पळयलां एक सिलिंडर ऑक्सिजना खातीर मेळनासतना सबार जाणांनी प्राण सोडिल्लो आसा अशें जावचें नाका हर एकलो एक झाड लाया म्हणली म्हजी खालती विनवणी आनी कोणाकी जर कृषी विशयांत अधिक माहिती जाय या प्लॅनिंगा जाय जर हांव कदळाय दिवंक तयार आसा पूण म्हजो टायमींग जावन आसा सांजेर 6 तावन 8 मात्र म्हाका संपर्क वेळ उपरांत कोणाक जर तोटां करूंक जाय हांव तोट करून दिवचें काम हांव वयसून काण घेता म्हजे कडेन सूख तो व्यक्ती ताका जाय जाल्ले कामेली म्हजे कडेन आसात हें काम हांव करन आसा थँक्यू सर देव बरें करूं भोव अपुर्बाच्या ह्या कार्यक्रमांत तुमचो मोलादीक सांगत तुमी आमकां दिलो आनी आमचे विक्षक खंडीत जावन फुल्ल खुश जावन आसात तुमची माहिती आनी देखली तुमचें प्रेरण तांकां मेळ्ळें देखून सर्व आमच्या विक्षकांच्या नांवी बरल्या काळसान हांव विनोद गांगुळ्ळे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सर थँक्यू सो देव बरें करूं मोगाच्या विक्षकांनो
आमच्या मातयेची मनशा भोव आपुरबायेचे कार्यक्रम येदोळपर्यंत आमी तुमचे मुखार सादर केले. ह्या कार्यक्रमात सहभागी जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मानेस्त जोसेफ लोबोन जायती ताची माहेत जायतो ताचो अनुभव आमचे संगी वांटून घेतला. ताचे नंबर आमी हांगासर डिस्प्ले करून आसा. केदळाय तुमकां खंयच्याय रितीर गरज पडटा जाल्यार ह्या मानेस्ताक तुमी कॉल करा. खंडीत जावन तो तुमकां सर्व रितीर सहकार दिवंक तयार आसा. देखून हे कार्यक्रम तुमी हेरां संगी वांटून घेवया. हे कार्यक्रम तुमी हेरां संगी वांटून घेवया आनी तशेंच आमच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा. आमचो मुखलो अंको आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी. हांव विनोद गांगुळी बरयल्ल्या काळजान तुमकां म्हणटा देव बरें करूं.